सुप्रभात. हायच्या कामकाजाक सुरू करूया. तारांकित प्रश्न क्रमांक 1 श्री सुभाष शिरोडकर. तारांकित प्रश्न क्रमांक 2 श्री निलेश काब्राल. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 2B. 2B. उत्तर इलेक्ट्रॉनिकली सभागृहाच्या पटलाचेर दवरला. Speaker sir, I have got the reply. And reply annexure दिला की सुप्रीम कोर्टाचे रोड सेफ्टी दिल्या. Speaker sir, reports of checking बी दिला. Speaker sir, म्हाका फक्त एकूच विचारपाक जाय, जे स्पीड लिमिटेड 40 km/h आसा ते as per notifications आसा. Will the government now re-look into it? Because what has happened, the speed limits were done much before. Other रस्ते honorable CM. खंयचो प्रश्न विचारला न्ही? 2B. टू बीन स्पीड लिमिट खंय? 2B प्रश्न हांव पळयतलो. 2B वेगळो आसा. रिफ्यूज RDF टू बी. RDF, sorry. DF. हय. Speaker sir, Well sold. दुसरो खंय तरी घुसपायलो 2E. 2B. 2B's मागता. You can ask. एकूच प्रश्न. Related to 2B, you can ask the sub question. RDF चे सर, तेजेर मातशे रिप्लाय CM honorable CM दिवचे. चुकून ताणें दुसरो नंबर घेतलो. कॅन आस्क. टाइम वेस्ट जाता. टाइप केलो. टायम ऑन वेस्ट जाना जाय तुजे. तुका. इंटरनेट ऑन जाना स्पीकर जरा. रिप्लाय सॅटिस्फॅक्शन म्हणून बस मरे. ताका कितें तरी घुसपट जालो सो दिसता. असो रिप्लाय पण ना ते इंटरनेट ऑन जाना. 2B नाका. इंटरनेट ऑन जायना स्पीकर सर, तुझे इंटरनेट आसा ते ऑन जाला? साइट ऑन जायना. साइट ऑन जायना. नाही 2B तेणे दिला बघा. स्पीकर सर, month wise details of quantity refused revised fuel sent to various cement companies. Honorable CM there is reply annexure दिल्ले स्पीकर सर. स्पीकर सर, म्हाका इतलें विचारपाक जाय ऑनरेबल CM की जे डिटेल्स दिल्या आनी फॅक्टरी ज्यो आसा ते रिफ्यूज धाडटा ते फाल्यां जर स्पीकर सर ती फॅक्टरी जर बंद पडली जाल्यार देर इज अदर मोड वेर दे हॅव आयडेंटिफायड दे वील सेंड अ रिफ्यूज टू. सद्या आमी 2-4 फॅक्टरी कडेन उलयतात आनी 2-4 फॅक्टरींक धाडटाय माल. चड एका कंपनीक वता. पण देर आर ऑल्टरनेटिव्स बीइंग ऑल्सो क्रिएटेड. वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट दीस RDF is a mixed product. It is not consisting of only plastic. It will have Tetra Pak, it will have shoes, it has sanitary pads, it has everything almost. So it has to be burned at around 1200 degrees centigrade so that they don't produce various toxins normally produced. So tire waste is there, non-usable biomass, मागीर नॉन हजार्डस इंडस्ट्रियल वेस्ट सगळे एकत्र करून आमी ते सिमेंट फॅक्टरीक धाडटा. द ऑल्टरनेटीव कॅन बी अनदर सिमेंट फॅक्टरी, सिमेंट किल, ऑर हॅव अ फर्नेस which will other furnace to ensure that it is burnt here itself. But the temperature will have to be at 1200 degrees centigrade. स्पीकर सर, ऑनरेबल CM सांगले दॅट इट वील बी डन. पूण म्हाका एकूच विचारपाक परतून विचारपाक स्पीकर सर, आतां गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन जे आहा ते हँडल करता. दे हॅव सेड दॅट दे आर ओनली ट्रान्सपोर्टिंग द RDF what is generated to the cement factory and bearing only the cost of transportation to the particular factory. Speaker sir, now we are striving ahead to put in second, third, fourth plant. Whether all these plants RDF will be going to the same thing or we are going to look at something else, Speaker sir. No, that is what I said. We will have to make arrangement. Either we send it to cement kiln
because they are mandated to burn these, and there the temperature in the kiln is around 1200 degrees centigrade. At this temperature, this fuel burns down, and now we have also tried to, at Sazagoa, trials have been but temperatures are not, those temperatures are not attained. There is no cement plant in Goa, of course. So the only alternative, if the cement plant, but cement plant doesn't have to be only one. There can be multiple. So if the one does not work, we can send it to other. The other alternative is to have a burning unit here with that temperature. Speaker, sir, as per my information, it is compulsory for the cement plants, whether there is a law which allows and is made compulsory in the environment that they use such RDF in their furnaces, because some of them refuse and they have been asking them to reduce as per the bales, as per whatever the requirements are. Whether there is a law in the center where compulsory each cement plant in entire country has to use RDF as part of their combustion process. Is it compulsory, Speaker, sir? Is it the law, sir? Because I was given to understand there is a law formulated where compulsory RDF has to be used in the furnaces of the cement plant. Whether this law is effective and whether any cement plant in future, because see what happens, Speaker, sir, now the 4 plants, you have given in a reply 12,066 tons have been already, RDF has been transported over a period of this 1 year after the commencement of Saligao waste treatment plant. I only want to understand that the plant elsewhere, because baling stations which are made for the baling size is different for every furnace input. Now every time you are going to make, sir, Speaker, sir, my only question is whether there is a law in the environment law whether compulsory RDF has to be some part of its composition of coal. There is a legal provision, but unluckily there is no cement plant in Goa. So we can't enforce it with cement plant in Goa. So we have to negotiate with cement plant outside, and though there is no compulsion that you have to get the garbage RDF from one particular state, still we have to transport it because the plants are not in Goa. So I told you the alternatives can be another cement plant. There is Vasau Datta, ACC, and they have technologies which burns this. But if required, we will have to make arrangement, because the problem with this RDF that it is not pure plastic. It is mix of variety of products. You will be surprised to know the kinds of things which come. Besides even getting dogs and cats in the garbage, in the potio बांधून भितर माजरां, कुत्री सगळे आसता गार्बेजीन, जितीं मेल्ली न्हय. जिते असता ती हय हय ते गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचे कितें तरी 25-30 कुत्री आहा सद्या, आनी म्हाका दिसता 20-25 माजरां आहा थंय, ती भितर मेळिल्ली पिलां. Torn tires and tubes, non-recyclable plastic, cheap packets, other package one-time use item, foam, thermocol, bags, leather, clothes, shoes, slippers, आणि soiled fractions of paper, cardboard, plastic, आणि कितें कितें भितर नासता हाजी कांयच हें ना. एकदां आमचो RDF लार्ज क्वॉन्टिटीच्या लेवलाचेर पावलो मातसो, 2-3 प्लांट चालू जाले की we can consider RDF to energy plant also. We can use the calorific value to generate some power. No, while why taking I am care. asking you this, Speaker, sir, is because from the list what you have given Vasudata Cement Factory, Sadam, Karnataka, ACC Cement Factory, Wadi, Karnataka, JK Cement Factory, Madalpur, Bagalkot, Karnataka, and one very far in Andhra Pradesh, Ultra Cement. My only issue is because we are now facing this mother issue. Tomorrow, if this particular state of Karnataka says no garbage of Goan garbage should come, then that issue will crop up in such where we will dispose it. So my only contention is maybe We'll in take the friendly state of Maharashtra also should be identified. No, there are. In the reply, I have not got. That is what I am saying, sir. No, there are plants where we are talking to them. But what I will say, I am not calling any state friendly or enemy. But what he says is the meaning. There has to be an alternative. We will discuss and work out an alternative within our state only.
we can burn this at high temperature and use the energy to generate power to recover some of the cost. Or you can at least encourage setting up of a new cement industry in Goa. It is possible. It is, but if government gives The proper best way subsidies. is to ensure that we have a project in Goa, a small project where this will be burned to generate energy. That is also. Thank you, sir. ओके तारांकित प्रश्न क्रमांक 3 श्री रवी नाईक. Number 3A, Visabha Kumar. 3A. Speaker, sir. एक मिनिट. 3A. उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर इलेक्ट्रॉनिक पद्दतीन दवरला त्या प्रमाणे. आता विचारत. स्पीकर सर, जी तुम्ही पायपां घेतल्यात जवळ जवळ 14-15 जी पायपे घेतल्यात 14-15 कितें? 14-15 वर्साक म्हणटा आसतलें. 14-15, प्रश्न हा 15-16, 15-16, 16-17 आणि स्टील टुडे म्हणजे तुम्ही जवळ जवळ परचेज ऑफ वॉटर सप्लाय पायप्स. 295 crores तुम्ही स्पेंड केल्या पायप घेवपाक आनी तुमी तितून PVC ही ती सगळी मिक्स केतल्या. ही पायपां जी आसा की कनेक्शन दिवपाक वापरता काय तुमी ते सुलभ टॉयलेट जे आसा ताका वापरता कनेक्शन दिवपाक? सुलभ उदकाची पायप म्हणल्या तुवें. आं तुवें सुलभाचो म्हाका प्रश्न विचारूं ना. ना सुलभ म्हणजे तुवें कितें उदकाची पायपलायन ना विचारली. ना म्हाजे कॉस्टिची फक्त तुमी 10 सुलभ दिल्यात. 10 आनी सुदीन आमचे ढवळे मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी 400, शिरोडा सुलभाची कितें उदकाची पायपां ती. ना ना हेच तुका सांगता म्हणजे ती पायपां तांकां वापरता काय म्हणून आमी विचारता तुका तुम्ही ताका खंय लागून वापरता 400 काय म्हणटा? स्पीकर सर, ही पायपां जी आहा पळय. स्पीकर सर 400 तर मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी आनीक शिरोडा 300 जाल्यार फोंडे पोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी फक्त 10 कित्याक? नांव मातसो दी तूं कोण कितें म्हणून. तें? पायपा. ही पायपां ताका यूज करता काय कितें? कित्याक उदकाक ती उदकाक सुलभाचो कितें संबंद? टॉयलेटाक कनेक्शन उदकाचें नासता. टॉयलेटाच्या कनेक्शनाक न्हय ती. सुलभाक टॉयलेटाच्या कनेक्शनाक न्हय ती डिव्हिजनाक रिपेर करपाक. डिव्हिजन तेजे तुमी ते सुलभाक वापरना पायप म्हणजे खंयची पायप तुमी सुलभ वापरता सुलभ शौचालय? स्पीकर सर, ही पायपां जी आसा ताचो आकार तो वाचीत धरतू जाल्यार ताका लक्षांत येतलें. लक्षांत येयला म्हाज्या सगळें. 200 mm डायमिटर पासून 20 mm डायमिटर पर्यंत आसा पळयत जाल्यार. डिव्हिजन 3 32 mm डायमिटर पर्यंत दिल्ली आहा. चडशी जी व्हॅल्यू आसा तो पळयत जाल्यार 200, 110 डायमिटर, 90 डायमिटर, 100 डायमिटर, 150 डायमिटर, 90 डायमिटर, 110 डायमिटर, 160 डायमिटर ह्या ताची क्वॉन्टिटी मोठी व्हॅल्यूची आसा. स्पीकर सर ही तुमी त्यामुळे ही पायपां जी आसा पळय म्हणजे सभासद एक पायपां उदकाच्या हातून ब्रेक डावन जातकच पायप जेन्ना फुट्टा पळय तेन्ना ती रिप्लेस करपाक वापरता. स्पीकर सर तुमी जेन्ना लाखांनी घेतात सगळें तरेचे तुमचे स्टोर आसा हेजे रिकॉर्ड दवरपाक आसा जाल्यार खंय आसा? स्टोरान दवरतात? त्या डिव्हिजनान ताचो रेकॉर्ड आसता. असं काय त्या कितें डिव्हिजनान रेकॉर्ड आसता तें नाका. रेकॉर्ड आसा आसता. जाल्यार खंय आसा? रेकॉर्ड आसा त्या खंय? डिव्हिजनान. खंय डिव्हिजन 3 हय. डिव्हिजन सांग, घे ही address पायपां घे. डिव्हिजन 9 आमी चॅक करता वचून खंयचे वच मरे वच आनी चॅक करत मागीर यो. पण तूं सांग खंय आहा तें. डिव्हिजन 3 तूं सांगनासतना कसो? डिव्हिजन 9 डिव्हिजन 17 आनी डिव्हिजन 20 प्लेस काय ना देखा. तेच आता हांव सगळें घेवन बसता. हय बसूंकूच जाय. तुम्ही जेन्ना What? तूं रिप्लाय दिता तेन्ना तुमी हे सगळें घेवन बसूंकूच जाय. तूं Speaker सरकार स्पीकर म्हणजे सर, सभासद- सरकाराच्या वाटेन आसा तेन्ना एक हे मिनिट. सांगूंक तो जाय. प्रश्न ताका जे कितें जाय पळय खंय वचपाचें आहा एक मिनिट. स्पीकर नाही, नाही, नाही. दिवपाक जाय. सगळें हांव घेवन बसूं पयलीं तशें एक मिनिट ऐकत नाही तुम्ही. तुका माननीय लागलें मुख्यमंत्री तुका उत्तर खंय दिता. वचपाचें सांग म्हाका. यू हॅव टू रिप्लाय बिकॉज युअर गव्हर्नमेंट. तो कितें उलयता ताजेर प्रश्न उत्तर पळय, दिवपाक तो कितें येवचें उलयता? ना. ताका ज्या जाग्यार वचपाचें आहा पळय व्हेरिफिकेशन थंय ताणें वचून करचें. ताका हांव धाडटा जाय जाल्यार. खंय आसता जाल्यार कळ्यार आमच्यान वचपा न्हू. सांगता मरे तुका खंय आहा तें. दी अशें सांग दिता म्हणून सांग. डिव्हिजन वायज वच आनी विचार खंय आहा तें. श्री निलेश काब्राल. Sir, Asa, it is written here in serial number 19 in available at store and the place is given.
But I would only suggest, Speaker sir, it's clearly mentioned that available at store, and which store also is mentioned, division 20, area, everything is mentioned in the answer, Speaker sir. But I will only suggest to Honorable CM that these pipes, when requirement is done, it is taken at very short duration, and sometimes it is delayed. I would request Honorable CM to look into the prospect of taking all pipes, because 10 kg, 6 kg, whatever requirements of pipes are there, as for breakdown, into your main store, like how there is a store for electricity. And from there, procurement will be easy, because they can take pipes in the bigger bulk and keep at their stores. Whereas places like, then short tenders they require to bring this place takes time for administrative approval. Pipelines which are broken takes time, sir. That is why I will request if consideration will be made in procuring in bulk and keeping in the main stores, Speaker sir. स्पीकर सर पायपलायन जी आहा पळय हे मोस्टली रिपेरिंगाक आहा आनी ही डिविजन 4 डिविजन आहा पळय ती 4 जाग्याचेर आसा. जर सेंटराक दवरलो बारीक पायपलायन ठीक आसा, बारीक पायपां हँडल करपाक सोंपी आसता, PVCची पायपां हँडल करपाक सोंपी आसता. बट डक्टायल आयन किंवा दुसरी कास्ट आयन जी आसता पळय व्हडली ती तुका हँडल करता आसतना फुट्टात बऱ्याचदा, तुट्टात, डॅमेज जाता. ती पायपां ज्या जाग्यार लागता पळय ताज्या आजूबाजूकूच स्टोर करची पडटा आनी स्टोर करपाक स्टोरान व्हरून भितर दवरून लॉक करूंक येना ती ओपन ग्रावंडाचेरूच स्टोरान पायल अप करची पडटा. हे आतां टोटल पर्चेस आहा पळय तो 2,97,00,97 कोटीचो आहा. 2 कोटी 3.5 वर्साक पूर्ण गोंयाक रिपेर करपाक लागल्या पळय पायपां, त्या रिपेर करपाच्या पायपलायनीक लागलेली पायपां तातलो थोडो मटेरियल आसा स्टॉकान, थोडो वापरला, पायप फुटले की त्या जाग्यार हाडपाक ते पायप हाडून बसयले वता. तूं सांगता पळय तो विशय बारीक पायपांक करपाक येतलो त्या संदर्भान विचार करता. तारांकित प्रश्न क्रमांक 4 श्री प्रताप सिंह राणे. तारांकित प्रश्न क्रमांक 5 श्री लिन फलेरो. Speaker sir, I may be permitted to ask 5A. 5A. उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर इलेक्ट्रॉनिक पद्दतीन दवरला त्या प्रमाणे. Speaker sir, होच प्रश्न हांवें 31 तारखेर जुलायाचे घातलेलो टू द ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे. होच प्रश्न आनी त्या प्रश्न जेन्ना हांवें विचारलें the details of the various types of drugs manufactured in Goa on national and international market. So he gave me a list of allopathic drugs, then he gave me a list of Ayurvedic drugs. Today I asked the same question to the Honorable Home Minister. So Home Minister has said, as per the records, no narcotic drugs are manufactured in the state of Goa. And then when I asked about the habitual consumers, he said he doesn't have information. About the new consumers, the young students and all, he said he doesn't have information. म्हाका एक कोंकणी म्हणीची याद येता. माजरान तरी दोळे धांपून दूद पिले जाल्यार माजर समजता की संवसारानूच दोळे धांपले आनी कोणें पळयलें ना म्हणून. काळे काय धवे माजर. स्पीकर सर, तेगेलेय केंस दोळे जाले, मुगेलेय केंस दोळे जाले आनी जायते हे केंस दोळे जाल्ले. सो दॅट इज अ नॅचरल दीस. आतां काळें वो दोळें हें तुमकां खबर आसतली. तुवेंच कित्याक सांगलें मरे. आयज आमी पेपराचेर वाचता आमगेले एक्स चीफ मिनिस्टर आयलो ना, ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सींत कोण कॅटामायन 100 kg दोळमा इन साम इंडस्ट्रियल स्टेट. कांय दीस आदीं आमी पेपराचेर वाचलें आमगे डेप्युटी स्पीकर ऑनरेबल डेप्युटी स्पीकर तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सींत कोण मारिजुआना जावं कॅनाबीस कोण वीड म्हूण दवरले म्हूण. आनीकूच पयले पेपराचेर येयल्ले आनी कोण आपल्यागेल गार्डनांत कितें ड्रग्स दवरले म्हूण. नाव प्लीज डोंट गेट अपसेट बिकॉज I know you are also. 1 minute, let me complete my question. Not to get up until you finish. Let me ask my question. Question is
government has to be serious. You remember I wrote you a letter. You wrote me also confidential letter. I took a lot of pains to investigate which are the areas, especially because my constituency is a hub of education. A lot of children started taking drugs in their campuses. So I gave you the drug trail. They paint the marijuana leaf. And every child, we don't know because we are not aware it. But I took pains to take photographs of those places so that the trail of drugs, and I informed you very confidentially. And I'm very happy also that after I wrote a letter to you, the principals of the colleges and informed me that your police were there. But what is happening today, that trail of drugs has stopped. But wherever we are constructing Eastern Bypass Road, which is solitary, wherever there are these canals, children are going with a motorcycle there and taking the drugs. There are two types of drug this. One is addicts, you cannot help them much. And one is the new generation who are introduced to the drugs. That is very dangerous. And I am asking this question with all the seriousness. Honorable Chief Minister should also be serious about it, and I'm sure you will be serious. Now, both the replies, I didn't get the reply. He gave me about the drugs which are manufactured, allopathy and Ayurveda and all that. You said there is no drugs this. But it is a fact. It is a reality. We are not only manufacturing drugs for Goa, but we are manufacturing drugs for the international market. And it is happening our nose. It is happening just in front of the police stations. It is happening in our industrial states. It is happening in the tourist locales, like in Kalangut, in other places. Who is there? The poor dolle de ration dolle de. Who? Teje poila ani konan dolle. Now the serious question is, Speaker sir, see, we are allowing gambling. If we are going to allow drugs, if we are going to allow prostitution, we are becoming a vice capital of India. What is your exactly question? We you have put to it? do something. And we are ready to support you with all our might. What action the government is going to take to stop this Okay. menace of drugs, gambling and prostitution? प्रश्न विचारला वेगळोच आणि उत्तर अपेक्षीत करता वेगळोच. ताका जेन्ना तो ड्रग्साचो प्रश्न विचारता हेल्थाक तेन्ना गुळयो जाका आमी वखदां म्हणटा पळय ती येता. जेन्ना होम डिपार्टमेंटाक विचारता पुलिसीक तेन्ना ड्रगाचो अर्थ बदलता. हें ताका इतलें जर खबर ना जाल्यार ताणें प्रश्न सारको विचारूंक जाय आसलो. आनी ताणें विचारला आतां तुका हांवें 5 मिनटां तुवें सगळें आपलें पुराण लायलें, हांवें कांयच डिस्टर्ब करूनासलो. आतां म्हाका डिस्टर्ब करूं नाका. द वेरियस टायप्स ऑफ ड्रग्स मॅन्युफॅक्चर्ड इन स्टेट फॉर नॅशनल एंड इंटरनॅशनल मार्केट. उत्तर हा की देर इज नो रेकॉर्ड ऑफ एनी नार्कोटीक ड्रग्स बींग मॅन्युफॅक्चर्ड इन द स्टेट ऑफ गोवा. नार्कोटीक ड्रग्स आसता पळय ती मॉर्फीन बिर्फीन एक एकदां वखदां खातीरूय करतात. तो विचारता म्हाका ऑफिशियल कितें आसा काय म्हणून. आनी कोर्ट करता पळय ते इल्लिगल धरला पळय तें. कोण इल्लिगल करता जाल्यार तो रेकॉर्ड आमचे कडेन ऑफिशियली आसचो ना. DRI डायरेक्टर ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स हें सगळें तांकां सगळें खबर आहा. सगळीं नाटकां करता. डायरेक्टर ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्सान एक इंटरनॅशनल रॅकेट बस्ट केलें. आनी इंटरनॅशनल रॅकेटान पनवेल मुंबय मागीर आनीक खंय मध्य प्रदेश आनी गोंयान 3 जाग्यार ड्रगाचे साठे धरले अशी बातमी आमी सगळ्यांनी वाचल्या. अजून पर्यंत आमकां ऑफिशियल आमी मागला पण ऑफिशियल अजून DRI कडच्यान येवं ना. पण एक गजाल लक्षात धरा की जी गजाल तांच्यांनी क्रॅक केल्या ती फ्रॉम द पेपर रिपोर्ट, न्यूजपेपर रिपोर्ट एंड वॉट एवर वी कूड गॅदर फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन was available is an international racket. There are people from UK involved who have been arrested. There are people from other countries who have been arrested, and the racket has been caught in 3 different states at least. So when the matter becomes of multiple state, the state agency is not the agency to investigate.
Investigation is being carried out by DRI, who are the authorized agency in such matter. For example, आमकां जर तूं फाल्यां ड्रग आहा ते हांगा मॅन्युफॅक्चर जाल्ले काय खबर ना आमकां, पण म्हज्या म्हायती प्रमाणे ते हांगा फक्त स्टोर जाल्ले. वॉट एवर इट इज, DRI knows better about it because it has a link with Panvel, it has a link with some other place. So ही सगळी लिंक सारकी नेटवर्क करपाक ते सुटेबल आसा. वी डोंट हॅव प्रॉपर एडक्वेट वी हॅव आस्क फॉर द इन्फॉर्मेशन, आनी इन्फॉर्मेशन तांचे कडेन येतकूच मागीर ताका हांव प्रोवायड करीन जाय जाल्यार. बट दीस इन्फॉर्मेशन्स हांव एकूच सांगूंक सोदतां की पुलीस रोड टू एवरी स्कूल, फॉर एग्जाम्पल तो सांगता, अर्द्या वयर शाळांनी रिस्पॉन्सूच दिवंक ना, आनी खंयचीच शाळा आमकां इंडिकेशन दिना एक दोन सोडल्यार की हांगा ड्रग्साचें हें आसा म्हणून. शाळांच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक आतां हांवें सांगलां की सगळ्या शाळांच्या प्रिंसिपलांक सेन्सिटायज करा, टिचरींक सेन्सिटायज करा, कारण शेवटी ड्रग हांगा MLAs म्हणलें म्हणून जायना. थंय कॉलेज किंवा शाळा ज्यो आसा, स्कूल्स आहा पळय, दे हॅव टू आयडेंटिफाय एब्यूज ऑफ ड्रग. आमी हांगा अशे रितीन उलयता, आतां तो अशे रितीन उलयलो की भुरगीं वतात आनी फक्त ड्रग खातात. आय एम नॉट सेयींग दॅट देर वील बी झिरो, नथींग इज झिरो, बट ही स्पोक एज इफ एवरीवन गोज अँड टेक्स ड्रग. I think we should stop this generalization. And drug matter cannot be discussed in detail in public forum because many sensitive issues, and if we have trail also, will be kept. I can tell only one thing. Today, as of today, the number of cases after August last, when I issued this instruction, has increased at least 5 to 6 times. Instead of 30 cases a year, now the number of cases have crossed 250 a year. आम्ही ह्या प्रश्नाचे स्पीकर सर, गंभीर लक्षण म्हजो घेऊन तिसरो पार्ट आहा क्वेश्चनाचो. हांवें विचारलें द टोटल नंबर ऑफ कन्ज्युमर्स इन द स्टेट दॅट आर हॅबिच्युअल कन्ज्युमर्स and the number of consumers that are initiates. Now, initiates we will not be able to have this. But I am asking this question not to make a scene in this house. I have written you also very, very confidential letter. You have written me very confidential letter. I have given also very details. 1 minute. कॉन्फिडेन्शियल जो मॅटर डिस्कस करतात तो तुम्ही हावजाचेर कसो चर्चा करूंक लायता, एक it's a- गजाल. सेकंडली असले रेकॉर्ड सरकारा कडेन आसता, कोण कोण खाता ड्रग तो प्रत्येक जाण येवन कितें रजिस्टर करतलो गव्हर्मेंटा कडेन आनी मागीर वचून हें करतलो, ड्रग खातलो. No, Speaker sir, please allow me to speak. प्रश्न विचारता ते चुकीचे प्रश्न विचारता असो की आमी अभ्यास Habitual करपाची गरज consumer आहा म्हणजे कितें? की जे लोक हॅबिच्युअल कन्ज्युमर्स आहा तांच्यांनी बंद करपाक इजिली जायना. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. It's very difficult for the habitual consumers, and police knows sometimes they go and do, if they don't get the money at home, they rob the money, they do the crimes. So police must have the details of these habitual defectors who are mostly antisocial. These people, cannot resist the temptation. This is one part. And the Can't second answer one that. is, we have to see that, I'm not saying every child is taking drugs. But we must make sure that not even one child is allowed to take drugs. म्हणून ताच्या So शाळेत preventive ताज्या method. कॉन्स्टिट्युएन्सीन ताणें सगळ्या प्रिंसिपलांची मिटींग घेवची आनी तांकां सांगचें जर तूं तांकां डावट येता खंय, कारण नॉर्मली ड्रग कन्जम्पशन इज अंडरस्टूड बाय चेंज इन बिहेवियर पॅटर्न. You do that exercise and let me know. I will send, these are not issues I can discuss here, but if there are, we have written, I have told education department now to sensitize the principals, headmasters of schools and colleges and other areas. So we are trying from our side, but these are not recorded things. No one comes and records with us or police records. If he records, you will have to take action and arrest him. So I told you number of cases, but I can't keep record of habitual consumers. आम्ही पुढल्या प्रश्नाकडे वळूया. Speaker, this is a very important माननीय thing. मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिला. प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून म्हाका दिसता आम्ही फुडल्या प्रश्नाकडे वळूया. आनी दोग जाण उलोवपा आसले. Of nearly 100 kilos according to तुम्ही थोडेसे उशिरा आयले, त्याच्या पहिले माननीय मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर According दिला. to, नाही ते According to the नाशिल्ले. press According to report. whom? according to According the to press whom? reports, 100 kilos of Can, ketamine was found. can he give me any document on that?
other than the newspaper report? Mr. अरे हांव Speaker, कितें sir, सांगता I मातसो am- मातसो बस मातसो. I will I answer. am एक minute. quoting the I have newspaper told, report. I have. एक minute. Honorable मान्य सभासद member बसून घ्यात. is very senior member. I told very clearly that there is a report, newspaper report, and case which is going on by DRI, Director of Revenue Intelligence, where they have got hold of ketamine from 3 to 3 locations across India. It is an international racket. So far, officially, we have not received any information, though we have asked. आम्ही What केसीचे is the गांभीर्य state लक्षात government घेऊन doing, Mr. Speaker, sir? I have written, it is It's international caught racket, in state my government also constituency, that's संबंध why ना I'm भितर. asking this question. I have already told very clearly, it is a central government agency's inquiry. I cannot interfere in a central agency where there is a Mr. Speaker, multi-state sir, and the gentleman is international. a party functionary. He may be yours And party therefore, functionary please also, I inquire. don't know. I am not aware of any such incident. We have asked information and we will take action after we receive information. ओके, या प्रश्नाच्या गांभीर्यावर आम्ही पुढल्या प्रश्नाकडे वळूया. तारांकित प्रश्न क्रमांक 6 श्री विल्फ्रेड डिसा. Speaker, I may permit to ask question 6A. उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर इलेक्ट्रॉनिकली दवरला ते प्रमाणे. 6A. Speaker, sir, फातोर्डा अंबाजी अशी एक सिवरेज पायपलायन गेल्ली आहा आनी ती तोड्यांतल्या बोगती तोडे आहा ते तोड्यांतल्यान पास जाल्या आनी ही पायपलायनीक म्हाका 84 to 92 ह्या वर्साक गायल्ले आनी ती ताजो एक चेंबर आहा तोड्यांत तो लीक जाता आनी आमी 7 वर्स फुडें तो आमगे ऑनरेबल मिनिस्टर विजय साळदेसाय हे कॉन्स्टिट्युएन्सी वता 7 years बॅक आमी थिंगा इन्स्पेक्शन केल्लें आनी ते उदक चड सिवरेजीचें लीक जावन आख्खे तोडे वता आनी उदक सारकें ब्लॅक जाता गोरवां देखून त्या उदक पिनाय तेजे वीड आडोवन व्हडले जातात आजून देखून ते चालू आहा ते बंद करपाक गव्हर्मेंटान कितें एक्शन घेयलां जाल्यार म्हाका कळोंक जाय. स्पीकर सर, म्हाका दिसता 1984 ते 92 ह्या काळान जो कस्ट्रक्ट केल्ली पायपलायन आसा ती आयज व्हर्च्युअली डिजापियर जाल्ली आहा. तेन्नाच ताजेर डिस्प्यूट आशिल्लो पण ती आतां व्हर्च्युअली डिजापियर जाल्ली आहा. म्हणून पोरू जवळ जवळ 87.41 कोटी आनी हें सारकें आयकून घे 87.44 crores एक्सपेंडिचर ऑर्डर 4 लायनीक ह्या हाजेर रिप्लेसमेंटाक दिल्ली आसा आनी काम 40% जाल्लें. नॉर्थ ट्रंक मेन 4 वर्क्स आर्लेम टू प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट अंबाजी टू कोलवा सर्कल टू खारेबान आनी खारेबान टू शिरवडे STP. मे 2019 हें काम सोंपतलें. चारूय कामाची किंमत 87.41 crores आहा आनी 40% ऑफ द वर्क हॅज बीन कंप्लिटेड. Sir, Alex Regional, Sri Digambar Kamath. He had asked for him directly. Okay, Luigi Infilero. हांवें आज क्वेश्चन विचारलें 5B सेम. आयज अशें जालां की ह्यो सिवरेज लायन पयलीं गायल्ली IB तुमचा त्योय आशिल्लो लीक तुम्ही जाताय विचारला आनी 5A. नोय घालताय नोय सिवरेज लायन घालताय आतां. यू हॅव गिवन मी रिप्लाय सो मेनी कंपनीज दे आर क्रिस क्रॉसिंग विथ द वॉटर पायपलायन्स एंड नाव बिफोर दे आर कमिशन ओनली they started breaking and the water from the pipeline is going in the sewerage pipe. ताजी परिस्थिती Excuse me. मातशी One ड्रग minute, Speaker, sir. You can I am ask- asking about the Saipen Tode. Saipen Tode स्पीकर is सर the हांव lake. फक्त विशय उलयता तो मडगांव मेन ट्रंक लायन मोठी लायन ती. तुम्ही प्रश्न जो असा त्या जो प्रश्नाच्या प्रश्न आधारिताचेरूच असो, विचारा. तुम्ही की जो 5 Saipen Tode excuse me, is totally polluted माननीय because सभासद. all the sewerage is released in the Saipen Tode, which is next to our sewerage plants. Honorable Chief Minister Me has said too. once the sewerage plants are commissioned, he will take that Saipen Tode sludge and put it in the sewerage plants and clean that Tode. Will some effort be done to clean it? तो वेगळो विशय.
तुम्ही रिलेटेड प्रश्न आसा त्याच्या संदर्भात विचारा माननीय दिगंबर कामत. तो रिलेटेड ते 5B हो वेगळो आशिल्लो तुमचो. स्पीकर राईट. म्हजो कलीग बाब विल्फ्रेड डिसिजांचो प्रश्न विचारिल्लो पळय त्यो चार मेन लायन्स ऑलरेडी काम चालू जाल्लें आहा अशें चीफ मिनिस्टरान सांगलें. आय वॉज प्रेजेंट फॉर दॅट फंक्शन वेर दॅट वर्क वॉज कमिशन एट द कोलवा सर्कल. आतां त्यो लायनी जातकीर मेन ट्रंक पळय आसा नॉर्थ झोनाचो मेन ट्रंक दॅट वील बी फुल्ली ऑपरेशनल. मागीर प्रॉब्लेम खंय आसा मेन ट्रंकांतल्यान एक लायन बायपासा वयल्यान कोमात गेल्या इन एंटायर कोमा इट इज नॉट मेन ट्रंक लायन. आतां ती लायन पळय आसा ती लायन त्या वेळाचेर ले केल्ली दॅट लायन ऑल्सो हॅज गॉट टोटली डॅमेज. एज अ रिजल्ट आतां कितें जाता लोकांच्या पोरसांनी बिरसांनी तें उदक चेंबर फ्लो जावन भितर वता. Whether government will assure me that they will take up that work also. I have already asked them to prepare complete estimate for that work, and that work also will be taken up. तारांकित प्रश्न क्रमांक 7 श्री इजदूर फर्नांडीस. Speaker, sir, I may be permitted to ask question number 7A. 7A. उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दवरला त्या प्रमाणे. Speaker, sir, this Gowne Dam, actually it was initiated by Irrigation Department because it was my proposal in 1999 when I was MLA that water shortage in Gaondogri, Khotigaon and Poingini. But now since the government has taken initiative already done, is it ready in all aspects, this dam, and whether this land or this dam is transferred to PWD water supply? नाही कित्याक ट्रान्सफर करूंक जाय? Because tomorrow there should be no problem with the irrigation department asking for NOC No, for no. water drinking purpose. उदक घेता पळय आमी इरिगेशना कडच्यान ताका ती ट्रान्सफर करची पडना आमकां. वी टेक द वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट 5 MLD ट्रिटमेंट प्लांट इज प्रपोज एट गावणे. त्या वेळार जर तूं गरज पडली जाल्यार जमीन घेतले तितली गरजे पुरती. Speaker, sir, can the minister, Honorable Chief Minister, tell me what is that amount clearly of the estimate which is done? कितें? What is the amount, the estimate which is done for the treatment plant and all the network for supply of water? 46.31 crores. Speaker, sir, in the, may I have this project because I want to see whether, because all those people over there in Khotigaon and Gaondogri are mostly hilly area, whether they have proposed tanks, overhead tanks and high altitude tanks. I would like to know that. दुसऱ्या हातून तुजे प्रश्नान टाकयेच्या संदर्भातली माहिती तुका दिल्ली आसा. पण 31 सद्या स्पॉट सोर्सीस आसा खोतिगांव आनी गांवडोंगरी भागांत. ते खोतिगांव गांवडोंगरी भागांतले स्पॉट सोर्सीसा जाग्यार हांगाच्यान उदक वतलें. आतां तुजो प्रोजेक्ट जो केला पळय 46.31 कोटी तो EFCक वतलो क्लियरन्साक आनी मागीर टेंडर जावन प्रोजेक्ट कंप्लिशन करपाक घेतले आमी. सद्या टाकयेची कॅपॅसिटी सादारण 11.88 MLD आहा. दुसऱ्या हातून तुका दिला उत्तर. ही कॅपॅसिटी टोटल 20 MLD येतली काणकोणची. ती जाली की हाजी टाकयेची कॅपॅसिटी सादारण 18 MLD पर्यंत वाडटली. Speaker, sir, I hope the department keeps the date because date is mentioned will commence from March 2019. Hope they keep that date. My request. नाही EFC हांव विथावट एनी प्रॉब्लेम EFC क्लियर जावपाची दक्षता घेता. म्हणजे ऑटोमॅटीक डिपार्टमेंटाची डेट उरतली जवळपास. तारांकित प्रश्न क्रमांक 8 श्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीज. Speaker, sir, I may be allowed to ask LAQ number 8C. 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 सगळेजण PWDचेच प्रश्न विचारतात. उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दवरला. चड फॉरेस्टान आयलो. Speaker, sir, I am satisfied with the reply, but म्हजो एकूच डावट आसलो. CM चड विचारना काय. एकूच डावट म्हणटा तो as regards to enumeration of the number of trees involved in cutting.
which is proposed by the developers or the department. And footnotes, Speaker, sir, as regards to Mopa Airport, number of trees 21 aslole to be proposed to be cut, but somebody has complained to the NGT and thereafter revised enumeration zale, and it was found 54,000. So in this regard, Speaker, sir, I would like to know from the CM, or at least assurance from the CM, whether Forest Minister, the Honorable Chief Minister, will take or give instruction to the department to see while enumerating the trees, so that there should not be एक पडेशे आसता तितून बारीक आसात ते दाखयना, but please see that to give instruction, don't compromise as regards to enumeration of trees. हांव नको रिजन कित्याक लागून ते नाही पयलीं म्हणजे ते पळय जें आसा तो मामलो कोर्टान आसल्या मुळे हांव चड ताजेर सांगिना, पण इतलेंच सांगता की एका पर्टिक्युलर टायमाक केल्लें एम्युनरेशन 1-2 वर्सांनी बदलूंक शकता, 2 किंवा 3 वर्सांनी, कारण झाडाची सायज वाडटा. झाड वाडलें की पयलीं जें झाड नाशिल्लें, झुडूप आशिल्लें तें झाड जावंक शकता, कारण देर इज अ डेफिनेशन ऑफ अ ट्री that it should have a diameter at a particular height. So what a tree which was 2 years back, smaller than that dimension, may have become tree now. That is one issue. Secondly, it is zone wise. So that 21,000 कितें म्हणटा ते एका झोनाचे. ते आतां सगळे ताजे हे करून टोटल परफेक्ट हे केल्ले आसा. And since the matter is before NGT, I will not like to give any further information. But Forest Department सट करून झाडां कापपाक दिना इतले इजिली. इतलेच लक्षात घेवचें, त्यामुळे हाचेर चिंता करपाची गरज ना. तारांकीत प्रश्न क्रमांक 9 श्री दीपक पावसकर. सर एकच आसा 9A. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 9A. 9A. उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दवरल्या प्रमाणे. Question promotion of tourism at Dussagar waterfall. Speaker sir, Dussagar waterfall फॉरेस्टाच्या वायल्ड लायफ सेंच्युरीक येता आनी हांव स्पीकर सर विचारूं सोदतां फुडें स्टेप कितें घेतलां जें दुधसागराक आमचे नॅशनल आनी इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट जवळ जवळ दिसाक सिजनाक 2 ते 2,500 ट्युरिस्ट येता विजिटर, तेन्ना ह्या ट्युरिस्टां खातीर आनी ट्युरिजमा प्रमोट करपा खातीर कितें स्टेप घेतलां? कितें? ट्युरिजम आनी ट्युरिस्ट हेंचे खातीर वायल्ड लायफ सेंच्युरी आनी फॉरेस्ट थंय हें जें लिमीट आसा, जें भितर वचपाचें जें परमिशनाचें लिमीट आसा, ज्यो GP 4,425. स्पीकर सर 2014-15 ही सगळो सर्कीट चालू हांवेनूच केल्लो. जिपींगूय परमिशन हांवेनूच दिल्लें, नाल्यार पयलीं लोक डायरेक्ट गाडयो घेवन वयर वताले आनी त्यामुळे कोणाक लोकल हांकां मेळनासलें. पण फॉरेस्ट जेन्ना येता वायल्ड लायफ तेन्ना लोकल लोकांक सफर जाता, म्हणून लोकल लोकांक जीपी थंय चलोवपाक मेळच्यो, 4 पयशे जोडपाक मेळचे म्हणून हें केल्लें. नंतरच्या काळान काही भायल्याय भितर घुसल्यात. सो आतां आमी अशें ठरयलां की ट्रिपी जर तूं सारक्यो मेळटल्यो जाल्यार फक्त लोकल लोकूच भितर सर्वायव जावंक जाय. सो फुडल्या सिजनाक जेन्ना चालू जातले तेन्ना लोकल लोकांकूच हांव परमिशन दिता, म्हणजे आपोआप ट्रिपी वाडटल्यो. पण शेवटी तें वायल्ड लायफ एरिया आसा ताका सस्टेनन्स लिमीट आसा. गेल्या वर्सा तुमी पळयशात जर तूं उत्तरान जाल्यार 3,27,126 ट्युरिस्ट सादारणपणे 150 दीस आसता, 150 ते 200 दीस, तितल्या दिसांनी थंय भितर गेल्ल्या 3,27,126. सो आतां हांवें हें करपाक लायला, अभ्यास करपाक लायला की वॉट इज द सस्टेनेबल लिमीट ऑफ दीस एरिया which has reached already. You can't have more people there. कारण थंय सगळी जी घाण जाता, प्लास्टीक ते सगळें आमी कलेक्ट करता, बंदी आसा, सगळें आसून सुद्दां एखाद्या स्पॉटाक लिमीट आसता. ते लिमीट पावल्लें आसा. आतां बेनिफीट त्याच लोकांक मेळपा खातीर त्याच लोकांची गाडयो चलोवपाक परमिशन दिता आमी. जीपी समज वचपाक थंय चार्ज केलो जाता तेन्ना जो रोड आसा तो कंप्लिटली रफ जाल्लो आसा, तेन्ना त्या रस्त्या खातीर कितें प्रिकॉशन घेतलां? नाही, रोड आहा तो फॉरेस्टाचो असल्यामुळे तो फॉरेस्टाच्या रुला प्रमाणेच बदलचो पडटलो. तितले रिपेर करून घेता पावस येतो.
स्पीकर सर, थंय एक आमचें देवस्थान आसा दूधसागर टेम्पल आनी फॉरेस्टाचो जो वायल्ड लायफ सँच्युरीचो एक्ट 1980क थंय डिमार्केशन जाला. पूण आमकां थंय दूधसागर आमच्या टेम्पला वचपाक आमकां म्हणजे पावसांक स्पेशली पावसांक कित्याक थंय भावीक खूब येता वेता दर्शना खातीर. तेन्ना आमकां एक बेली ब्रीज जाय. थंय बिण्णी फातर म्हणून एक रिवर आसा, ते रिवरी म्हणजे दूधसागर रिवर आसा, बिण्णी फातर म्हणटा, थंय आमकां एक बेली ब्रिजाक परमिशन जाय फॉरेस्टा कडल्यान. ते मेळटलें काय? फॉरेस्ट परमिशन दिना, फॉरेस्ट आपूण बांदता कितें एक्सेसिबिलिटी जाय आसत जाल्यार. त्यामुळे समजा ह्या संदर्भान मिनिस्टराक कितें हाका MLAक कितें जर तूं जाय आसत जाल्यार ताणें म्हाका कळोवचें. हांव फॉरेस्टाक सांगून थंय सुविधा उपलब्ध करून दिता. फॉरेस्ट दुसऱ्यांक बांदपाक दिना वायल्ड लायफाक. हय, पूण आमकां जेन्ना रेनी सिजनाक थंय वचपाक बेली ब्रिजाची गरज आसा, फॉरेस्टानूच बांदून दिवचो तो आमकां. न्हय तेंच सांगलें म्हाका सांगचें, बरोवन धाडचें. हांव त्या प्रमाणे फॉरेस्टा कडच्यान कितें शक्यता आसा ती पळोवन त्या प्रमाणे करून दिता. थँक्यू स्पीकर सर. निलेश काब्राल. In that area of Dudhsagar, there are other touristic important places, Speaker sir. Whether like Devil's Canyon, बाकीचे खूप आसा sir. Whether government will consider that these routes also will be open for public, Speaker sir. Already Because passed. already Honorable CM is on record saying that the vehicles going to Dudhsagar waterfalls is capacity is full. But when tourists come, whether they will also allowed to go on the other places. There are many other small waterfalls. बोंडला, दूधसागर, तसोच म्हाका दिसता नेत्रावळी सायडीक सावरी कितें तरी सावरी. ती वॉटरफॉल अशे काही स्पॉट्साक आमी ओपन केल्ले आसा आनी लोक वतात थंय. नेत्रावळी कितें तरी 28,000 वता, हांगा 3 लाख हे जाल्या. दुसरे स्पॉट ओपन करूं येता आनी ते आमी मोठ्या हातून इक्वली डिवायड जावपा खातीर सर्कीट ओपन करून घेता. New circuit. श्री प्रताप सिंग राणे. हांव ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान उत्तर दिलां. थंय दूधसागराक खंय देवूळ आहा, दूधसागरच देवान केल्लो. थंय आनी देवूळ बांदपाची गरज ना, सगळे देवाचीच करणी ती. थंय आमी जर थंय वचून सगळे पाड घातले थंय काय बरें वायल्ड लायफ सँच्युरी आहा, तेन्ना आनीक कितें करपाचें ना थंय. न्हय, दॅट इज सब्जेक्ट टू वायल्ड लायफ सँच्युरी. वायल्ड लायफाच्या हातून कितल्या प्रमाणाचेर करूंक शकता तें वायल्ड लायफाचें हें सगळें पॅरामिटर्स तकलेन धरूनच करूंक येतलें. पयलीं कांय नासलें. हांव सगळें ते रानां भोंवपी, थंय वचून डिस्टर्ब करूं नाका ती. इट्स ए मोले वायल्ड लायफ सँच्युरी. तारांकीत प्रश्न. सगळे देवाचे देवूळ केन्ना बांदलें तर? पयलीं पासून पोन्न्या म्हणटा तो. देवूळ ना. सकल पळयता हांव कितें आहा तें. बरें. तारांकीत प्रश्न क्रमांक 10 श्री चंद्रकांत कवळेकर. स्पीकर सर, स्टार एलोक्यू नंबर 10C. NC. तुम्ही कॉपरेट केले जाल्यार जावपाक शकता ते. तुम्ही सदांच एका क्वेश्चनाचेर 20 मिनटां घेतात. उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दवरला त्या प्रमाणे. स्पीकर सर, म्हजो क्वेश्चन जो आसा वावुर्ला विलेजी बद्दल. हांव वावुर्ला विलेजीचे कित्याक लागून हा मुद्दम क्वेश्चन घातलो आसा, कित्याक हांगा म्हाका रिप्लाय दिल्या मिनिस्टरान, PWD मिनिस्टरान रिप्लाय दिल्या की ट्रायबल डिपार्टमेंट, ट्रायबल डायरेक्टरान थंय मिटींग बी घेतली म्हणून. आनी हांवें परत उल्लेख केल्लो, खरें आहा तें. मिटींग बी घेतली आनी 2 मिटींगी घेतल्यो ट्रायबल डायरेक्टरान. पूण बाकीचे मागीर पयशे मोडपाचे बी हें आतां PWD कडेन येतात. तो वावुर्ला विलेज जी अशी आसा एक ऊंच सारकी, थंय वचपाक सुद्दां रोड जो आसा तो गांवडोंगरी आमचो इजोर बाबाच्या मतदारसंघांतल्यान गांवडोंगरींतल्यान वयची पडटा. आनी तेजे खातीर फॉरेस्ट आसले कारणान इतली वर्सां लोक डिमांड करता म्हणून रोड जायना. आतां ट्रायबल डिपार्टमेंटान ती मिटींग बी घेतलात, पूण PWDचो रोल बी थिंग सामको हें आसा. बाकी सगळी प्रोवायड करतलो, फायनान्शियल सगळें हें करतलो, रस्ते घेतलो जाल्यार PWDचो सहकार्य जाय. पूण 1-2 मिटींग जाली उपरांत फुडें कांय जालेंच ना. पण ही विलेज जी आसा 40-50 घरां आसा थंय उदकाची लायन ना, रस्तोय ना, फॉरेस्टा लागून कांयच करूंक मेळना. तेन्ना हाजेर खंय तरी
हे एक हो प्रश्न सुट्यो जावपा जाय तेका लागून मुद्दम क्वेश्चन घातलो हांवें. नाही आम्ही प्रयत्न करतात नाही सगळे उत्तरान दिल्लें आसा आसा. पण ते टेक्निकल डिफिकल्टीज पासून फॉरेस्ट हे ते सगळे विशय इन्वॉल्ड आहा त्यामुळे ते बसून प्रश्नांच्यान विशय सोंपचो ना तो कारण ताका एक डिफिकल्टी काडटा म्हणसर दुसरी डिफिकल्टी येता दुसरी काडटा म्हणसर तिसरी येता त्यामुळे ताचेर हें करून हांव काडून घेता जाल्यार. बरें दुसरें न्ही स्पिकर तुमी आतां गेल्ले फावटी माननीय मिनिस्टरान जेन्ना 24/7 उदक दिता अशें म्हणलें पर सीएमान रिप्लाय दिल्या आनी हांगा जे उल्लेख केला हांगा उदक जर पावयतले जाल्यार कशें जाल्यार सी पळयात तुमी रिप्लाय दिला बार्शी गांवांक जयकाची लायन जी आसा ती कंप्लीट जाले उपरांत बार्शी गांवांक जर उदक जयकाची जेन्ना पावतले तेन्ना उदक मागीर थंय दिवंक शकता वावुरला. म्हणजे हे जयकाचे हांवें पयलीं उल्लेख केला जयकाचे 29 करोडाचें काम चालू आसा 15 टांक्यांचें काम बार्शी पंचायतीत 13 आनी बाळ्ळी पंचायतीत खड्डे आनी बेनोड्डे म्हणून 2 म्हणजे 15 टांक्यांचें काम चालू आसा स्लो आसा. म्हणजे हे जो पर्यंत टांक्या जयकाचें काम चालू तुमी रिप्लाय दिल्या जो पर्यंत जयकाचें काम कंप्लीट जायना बार्शी गांवांकय उदक मेळचें ना आनी मागीर वावुरलाकय दिवंक मेळचें ना. म्हणजे हे जयकाचें काम फास्ट जावं जाय तुमी रिप्लाय भितर दिला मरे 5-10 तरी सांगले फुडल्या वर्सा जायकाचें काम सोंपतलें म्हणून 2019 आमी स्पीडअप करपाक हांव आयल्या पासून गेले 1.5 वर्स आनी ताज्याय पयलीं जायकाक पयशे कंटिन्युअस दिता म्हणजे कालूच 15 कोटी दिल्या परते कॉन्ट्रॅक्टर सोडून गेलो म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर सोडून गेलो ताका हांव कितें करूं कॉन्ट्रॅक्टराच्या फाटल्यान धांवू घोडो घेवन कोणी करप तें आतां नवो कॉन्ट्रॅक्टर घेवचो पडटलो टर्मिनेट करून नव्या हाका घालचें पडटलें. थोडे कॉन्ट्रॅक्टर तशे आसतात ते कामां फक्त घेतात एकाच जाग्यार बसपाक म्हणजे कामां आडोवन बसप. स्पिकर सर हांव सीएमा फाटल्यान धांव म्हणना पूण कॉन्ट्रॅक्टर सोडून गेलो आतां म्हणटा कंप्लीट करून घेतलें जाल्यार तें टेंडर म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट टर्मिनेट करून दुसऱ्याक तरी दिवंक जाय न्ही फास्ट. ते करता तो प्रोसेस करतलो तूं जायकाचें असल्यामुळे काही प्रोसिजर मातशे वेगळे आसा ते करून घेता. श्री दीपक पावसकर. स्पिकर सर जायकाच्या प्रकल्पा बद्दल उलयता आसतना ह्या तिळामळ कुडचडे सावड्ड्या ही जी मी पायपलायन आसा तिचें काम उरलेलें आसा आनी थंय कांयच केलें ना. आतां आमचो ऑनरेबल MLA निलेश काब्रालान थंय ऑटमिक्स घातलेलें आसा आनी तेंचें म्हणणें आसा आतां तें खणपाचें ना. आतां तेंचें म्हणणें आसा सर करपाचें ना स्पिकर सर. आतां फुडें ती पायपलायन तिळामळ टू सावड्ड्या कशी व्हरपाची. ती जायकार येता हय जायकार काम केलेंच ना. थंय जायका करेक्ट. जें कितें काम उरलां पळय जायकाचें समजा काही काम उरलें जाल्यार वी कॅन ऑलवेज डू इट थ्रू आवर प्रोजेक्ट्स. ते जायकाच्या थ्रूच जावंक जाय अशें ना. जायका म्हणजे कितें जपान इंटरनॅशनल कॉपरेशन एजन्सी ताज्या मार्फत कमी इंट्रस्टान दिल्ल्या लोनांचेर आमी हें करतात आनी तातूंतल्यान हें घालता. सावड्डे तिळामळ नोटीस शोकोज नोटीस इशू केला कॉन्ट्रॅक्टर बदलून आमी करून घेता. तेणी ऑटमिक्स केला तो आतां सायडीन नाही हॉटमिक्स केला जाल्यार मागीर कशें करपाचें तें पळोवया रे. आसता का सायडीन एक्सेस आसा. रस्त्याच्या सायडीच्यान घालून घेवया. हय हय तशें करया. थँक्यू स्पिकर सर. तारांकीत प्रश्न क्रमांक 11 श्री राजेश पाटणेकर. स्टार क्वेश्चन नंबर 11A. ताळयो मारा ताळयो मारा. Reply as per the computer should come. स्पीकर सर दिवचले हावसिंग बोर्ड एरियेन हावसिंग बोर्डान कॉमर्शियल प्लस रेजिडेन्शियल मोठो एक प्रोजेक्ट बांदला. खूब दीस जाले स्पीकर सर हो प्रोजेक्ट म्हणजे अजून चालू जावना की बंद आसा. स्पीकर सर म्हाका मिनिस्टराक कितें विचारूंक जाय की हे फ्लॅट्स आनी शॉप जे आसा हे दिवपाचो प्रोसेस कितें आयदर बाय लॉटरी ऑर बाय ओपन ऑप्शन. आनी एक दुसरें वॉट डज द रुल्स 2016 सेज इतकें म्हाका आन्सर दिवचें मिनिस्टर. सध्या फ्लॅट्स बिचोलियम हावसिंग बोर्डाचे 12 सिंगल बेडरूम फ्लॅट्स आनी 18 डबल बेडरूम फ्लॅट्स आसा आनी 22 शॉप आसा. आनी हेजो प्रोसेस आमी थ्रू ऑक्शनिंग हो प्रोसेस करता. आनी एकदां ऑक्शन केलेलें आसा स्पीकर सर तेजें आनी ताका तेन्ना रेट 36,000 पर स्क्वेअर मिटर दवरलेली. एकदां ऑक्शन जालां तेजें. स्पीकर सर मिनिस्टरान म्हटलें 36,000 पर स्क्वेअर मिटर. बट जे म्हाका आन्सर येयला भितून फ्लॅटाचो रेट 32,000 रुपया आसा पर स्क्वेअर मिटर आनी शॉपाचो रेट आहा 60,000 रुपया.
स्पीकर सर, आमी जर बिचारली जर एरिया जर पयली तर हो रेट जो आसा पळय हो रेट भयंकर म्हारग आसा आनी त्या खातीर म्हाका दिसता जे कोण बिडर आसात ते बिडर ह्या ऑक्शनाक कोण ते ओपनली येयना. म्हाजी रिक्वेस्ट आसा मिनिस्टराक, हावजींग बोर्डाक, की बाबा हो थोडो रेट कमी करचो की ज्या हितून हे फ्लॅट्स आनी शॉप्स हे दोन्ही पण हेका ऑक्शनाक वयचे. स्पीकर सर, आमची तिथं 472nd बोर्ड मिटिंगाक आमी निर्णय घेतलेलो आसा तो की फ्रॉम 36,000 वो रेट आमी 32,000 हाडलेलो आसा आनी जे परते आमी ऑक्शनींग करपाचें ठरयलें आसा. स्पीकर सर. स्पीकर सर, लास्ट माय क्वेश्चन. माझ्या माहिती प्रमाणे काही सहकार संस्था हावजींग बोर्डाक हे जाल्ल्यो एप्रोच जाल्ल्यो की जी दुकानां आसा पळय ती दुकानां तांकां दिवची म्हणून. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल द गोवा कोऑपरेटीव मार्केट सप्लाय फेडरेशन लिमिटेड ते सहकार भांडार सोदता बिचोले. जमता जाल्यार जर रेट परवडटा ते हावजींग बोर्डाक तेंची ऑफर तर म्हाका दिसता तेंच्यांनी गोवा कोऑपरेटीव मार्केट सप्लाय फेडरेशनाक सहकार भांडार घालपाक दिवचे. तर ते आमकां एप्रोच जालेले, तेंचे कडेन डिटेल्स मागलेले आसा आनीक समज जाता जाल्यार वी मायट इवन कन्सिडर इट. तारांकीत प्रश्न क्रमांक 12 श्री एलेक्स रेजिनाल्ड लोरेन्सो 12A. Answer as per the computation provided, Speaker sir. Speaker sir, this is about a construction which takes and road is used of housing board. Two pointed questions. One, how many such constructions are there which have been taken from housing board and used for to 8 meter रस्ते दाखवला हा. तो 8 meter दाखवला हा प्लॅनाचेर, but on ground it is not 8. It is 3 meters on ground. I want to know how many such cases are there in housing board all over the state, whether you will find out, whether you will make a study, all such roads are there and take actions. And second, what action you propose to take on this construction? It's a clear cut. To get answer very clear that you have issued notice to stop construction. What you are going to do, Speaker sir? एक specific regarding any specific construction talking about? Now gena konache. One contractor, one builder has said has done a construction showing that road from your property, housing board property. It is only 3 meters, but he has shown it as 8 meters. What action? You have issued him a show cause notice to stop construction. What action you are going to do, take next to stop the construction? We have already, there is one construction, but before issuing any notices, we have inquired with the HGPDA. Take action, Pro. Yeah. You assure me that you will take action, Pro. Yeah, and there is, sir, show cause notice is issued to him. Yeah, show cause is issued along with stop order. Show cause is issued. Yeah, along with stop order. After his reply, we're going to go ahead with the. So you assure me if he's wrong, you are going to stop construction. Yeah. Sri Nilesh Kabral. Sir, regarding the same issue, Speaker sir, if you go to see, because we use the same road coming from that area. Speaker sir, I will request Honorable Minister of Housing Board that Housing Board has left a particular width of the main road and they have to leave a certain setback in those plots. Today, when if you go and make an inspection, Speaker sir, illegal construction is coming on almost on the road, Speaker sir. Forget that plot. That plot what he is referring to is on the right-hand side. I don't know, Honorable MLA is also coming on the same road. Illegal encroachment. आज सकाळी ते कोण तरी गॅलरी बांधता सारखे रस्त्यार येता, स्पीकर सर. हेजेर मातशें लक्ष घालचें कित्याक फाल्यां मागीर होच रस्तो आनी कमी जातलो. हावजींग बोर्डान रस्तो सोडला प्लस सेटबॅक सोडपाक तांकां अलॉट करूंक ना प्लॉट. आतां सेटबॅकान आनी हावजींग बोर्डान सोडलो रस्त्याक तेजेरूय एनक्रोचमेंट चालू आहा. हेजेर मातशें लक्ष घालून हेजेर डिमॉलिशन मातशें करचें अशें रिक्वेस्ट करता. ऑनरेबल MLA सद्दां जाता. I don't know why he has not brought it to his notice because हेजे फुडें ते टर्न मारपाकूय डिफिकल्ट जातलो फुडें आनी इल्लिगलिटी चालू आहा. फूल इल्लिगलिटी हावजींग बोर्डान स्पेशली त्या एरियाक स्पेशली ते कुर्तोरी मतदारसंघांत एरिया पडटा पळय फूल इल्लिगलिटी चालू आहा. तेजे टोटल क्वेश्चन हांव फुडल्या एसेंब्लीक घालतलो हेजे रिप्लाय दिवचो स्पीकर सर आतां दिना जाल्यार. सर हांव म्हजे ऑफिसर्स आनी अलॉंग विथ हांव आय विल रिक्वेस्ट द लोकल MLA ऑल्सो टू कम अलॉंग. वील इन्स्पेक्ट द सायट. Inspect the demolition. Whatever illegality has been done, you have to demolish because it is very serious. Housing board allot करता 100 square meter, 200 square meter, आणि occupy केला 500 square meter by bringing it in front of the road. Speaker sir, MLA घेता illegal कितें आहा कोणाचें जाल्यार we take action. No, but you have to take action. प्रश्नकाळ सोंपलो.
आता आम्ही फुडल्या विषयाकडे वळूया. झिरो आवर मेन्शन.